महाराष्ट्र लिकर ट्रेडर्स असोसिएशनान हायवे बारबंदी आड सुप्रीम कोर्टात रिव्ह्यू पिटिशन घाला. ताजेर सोमारा सुनावणी जातली. हे केशीत बारवाल्यांक थाकाय मेळटली म्हूण गोवा लिकर ट्रेडर्स असोसिएशन आशेन रावला. सुप्रीम कोर्टान बारवाल्यांक थाकाय दिली ना जाल्यार गोंय सरकार तरी ह्या प्रकरणात लक्ष घालून उपाय काडटले अशें संघटनेक दिसता. 789 वाइन शॉप्स आर बीइंग इफेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर. सो आज आमच्या सगळ्या ऑफिस बेरर्सांची सगळ्या तालुक्यांची मिटींग आशिल्ली आनी आमचे आतां फुडें हातूंतल्यान कशें कितें आतां पावलां आसचीं ताजेर आमचें डिस्कशन जाल्लें आसा. सो आमी फाल्यां आतां जी सुप्रीम कोर्टान रिव्ह्यू पिटिशन घातलां महाराष्ट्र लिकर एसोसिएशनान ताज्या जजमेंटाची आमी वाट पळयता. सो इतकोच आमकां आतां एक आशा आसा की तें एक जजमेंट आमच्या सगळ्यांच्या फेवरान येवचें म्हणून. 789 ही नंबर आसा जी गोंय सरकाराची जर आमकां मदत मेळ्ळी जाल्यार हो फिगर अजून कमी जावपाक शकता. म्हणजे जें आमी आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्याक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा खुबशे डिस्टन्सीस तांच्यांनी अशी मेजल्या लायक हाव क्रो फ्लायज. अ व्हेकल ड्रायव्हर कॅनॉट फ्लाय लायक अ क्रो. ही हॅज टू टेक एक्सेसेबल रोड. सो ह्या एक्सेसेबल रोडाच्याच अंडर एक 100 वाइन शॉप्स वाचूंक शकता. तशेंच स्टेट गव्हर्मेंट जर स्टेट हायवेज डिनोटिफाय करत जाल्यार ताजेर एक 400 शॉप्स वाचूंक शकता. सो स्टेट गव्हर्मेंटाकूच एक जाय जाल्यार एक 500 शॉपां वाचोवपाक जाता इन दीस जजमेंट इट सेल्फ. See, Honorable Chief Minister has definitely said on record even to the media that government is planning to approach the Supreme Court. So definitely when the government is planning to approach the Supreme Court, we going to the Supreme Court is definitely out of the question. सत्तरीत अंदू काजूचे पीक 30 ते 40% म्हळ्यार जवळ जवळ अर्ध्यान पडला. पिकाक वातावरण बदल बादला. सुरवातीक काजू बरे आयिल्ले चवर उपरांत थंडी दवाक लागून करपले. दुसरे वटेन शेतकारांक रानवटी जनावरांचो उपद्रव. काजूक 160 रुपया दर मात पिकूच ना म्हूण शेतकार निर्शेल्यात. गावाचे म्हणजे काजीचं काय धीर ना म्हणजे काय फूल गळले ना ते फूल गळले म्हटल्यार काजीचो रंग येयलो. रंग असलो खरें वातावरण ह्या महिन्यात हाका काजीची काय हे बरी ना. दवा पासून काय करा हे आता मूड जळटा. तेवढे ना बरे आहे ते डबोला ते अजून एक तांकां फावंक ना. कितें म्हणजे दमटी खाती दमोर काय जावंक ना न्हू. दम पडटा न्हू. आज सकाळी बुनाक थंडी कशी पडली ती गरमी आतां भयंकर. सकाळी थंडी पडटा त्या तें धुकतें पडटा. धुकता तर दोन भूत पाड जाता. जेंचे पीक अजून आता लागले रे बरो मोहर आसा पूण फक्त कितें आतां काय सांगूंक शकना अजून. पूण आसा बरें आसा. काजीचो रंग बरो आसलेलो पूण फाटले फावट शिवरात्रे कडेन हे पडले पळय चैत्रे कडेन ते चैत्रेच्या एखादो दवांक सगळे काजी भोर काळो जालो. काय ना आता फाटले फोग येयल्लेले पळय न्हू ते मेळटले. फुडें काय चान्सीस कमी आसा. म्हाका दिसना की पीक बरें ह्या वर्सा येत म्हणून. पोरच्या पेक्षा कमी आसो शकता अशें म्हणटा. कित्याक लागून म्हणटा तूं? तर काजींक आतां काय ना न्हू फोग येवंक ना अजून. आमच्या वटेन कोंकणीत एक म्हण आसा उबाळ मारल्या शिवाय ही बिबो जायना. आयज काजू ही जी उबाळ जाण्याची म्हणजे गरमी जाण्याची जी प्रक्रिया आसा ही काही दिसां पुरतीच उरली आणि त्याच्या नंतर थंडेचें प्रमाण वाडल्या कारणान काजू पिकाचेर हेचो प्रचंड परिणाम जाल्लेलो आसा. काजूय बारीक जावपाक लागल्या. मुट्टो तर जवळ किरांगळे इतलो धाकटो आनी काजी झाडाचेर कलमीचेर सुकलेल्यो दिसपाक लागल्या. एके वाटेन वातावरणाच्या बदलाचो काजींच्या पिकाचेर परिणाम जाल्लो आसतना दुसरे वाटेन माकड मोर साळ शेकरो ही उपद्रवी रानटी जनावरां शेतकारांक काजी हाताक लागपाक दिनात. शेतकारांक रानटी जनावरांक लागून नाका शेवट जाला. आयज वातावरणा बरोबरच काजू पिकाक वन्य प्राण्यांनी घातलेलो हैदोस. कारण सगळ्यात धाकटी कलमां किंवा व्हडल्यो ज्यो काजी आसा हेचे खांद्यो मोडपाचें प्रमाण उत्पन्न सुरू जाल्लेल्या ठिकाणी मोर त्याच्या नंतर शेकरो साळ. कारण सांजची पडलेली काज सकाळी तुमकां 100% मेळना. सादारण एक 70% काजी तुमच्या हातीत येता. 30% ह्यो त्याच जाग्यार काजी फोडून खाल्लेले आसा. आणि शेकरो हो जसो जमनी वयले हे जे पडलेल्यो काजी फोडप त्याच बरोबर वयलो बिबोय खावपाचें प्रमाण हे मोठ्या प्रमाणात सुरू जाल्ल्या कारणान आणि बरोबर खेती मोठे मोठे माकड
मोठ्या मोठ्या माकडांच्या हेचेर काजीचेर रावल्यानंतर बारीक बारीक खांद्यो ज्यो मोडप, कारण काज हे उत्पन्न अशें आसा की जेका सादी जखम जर मुळाक जाली किंवा वयर सुद्दां जर जाली ती फांदी फुकट वयता. हे वर्सा बंपर क्रॉप येतले म्हूण शेतकारांक आशा आशिल्ली, मात शेतकारांचो अंदाज फट थारलो. वातावरणातल्या बदलांचेर सरकाराच्या संशोधन संस्थांनी संशोधन करून शेतकारांक मार्गदर्शन करचें अशी मागणी अशोक जोशीन केली. अंदूचे जेन्ना अपेक्षीत बंपर क्रॉप जे आसले, प्रत्येकाच्या मनान दिसताले 160 रुपया काजूचो रेट आणि व्हड प्रमाणात आयलेलो फुलोरो, हेचे वयल्यान जो खूश आसलेलो शेतकरी नंतरच्या जे वातावरणीय बदलाक लागून एक दिसून आयला की हे पीक जे आसा ते काही ठिकाणी 40%, काही ठिकाणी 60% पर्यंत वचू शकता. वातावरणाक लागून जो बदल जाला हो बदल शेतकऱ्याक नवीन आसा. आयज आमचे कडेन ICAR सारखे एक इन्स्टिट्यूट आसा, आमच्या बऱ्यापैकी शास्त्रज्ञ लोक हातूर काम करतात. ह्या वातावरणीय बदलाचो ह्या शेतीचेर नेमको खंयच्या खंयच्या पिकावळीचेर कसो परिणाम जातलो हाचो अभ्यास करून जे बदल करपाक जाय किंवा औषधोपचाराची ही माहिती शेतकऱ्यान एकतर सरकारान शेतकऱ्यापर्यंत पावकूच जाय. वाळपयचो झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसरूय म्हणटा शेतकार उलयतात ती गजाल खरी. हे वर्सा काजूंक फटको बसला. फुलंय बी बरें आयले झाडाचेर आनी दिसपाक लागलें की त्या प्रमाणे आतां सगळें व्यवस्थीत जाल्लें आसा, लोकांनी वखदांय मारली. तरी आसतना जे एक्स्ट्रा म्हणटा तशें जे फूल येयल्लें तें सगळें जळोन गेलें. 160 रुपया हो रेट आसा, नो डावट अबाउट इट, कित्याक बरो रेट आसा. पूण तेजें उत्पन्न जें आसा तें तो म्हणटा की 35% गेलें. मान्य आसा, कित्याक परिस्थिती एखाद्या झाडाक जर तुमी काजूच्या पळयशात जाल्यार आयजय ती दिश्टी पडटा आनी हेका कोणाचो एविडन्साची गरज ना. 35% सध्या आमी म्हणूंक शकता की पीक जें आहा तें शेतकऱ्याच्या हाती भायर गेल्लें आसा. आंब्याचें पीक आहा तें खूपच इफेक्ट जाल्लो आसा. सो 100% हांव सांगूं शकता की आतांची कंडिशन पळोवन की हेतूर आमकां इफेक्ट जातलो. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने. घेऊया एक ब्रेक.